स्वर्गदूताच्या इतिहासावेले वाचप. अंत्योकिया आनी इकोनिथावन थोडे जुदेव आयले. पोरजेक खुबडावन तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले. तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनेंतल्यान आंत्योकियेक परतले. तांणी शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचे तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिडिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलेक पावले. पेर्गे गांवांत देवाचे उतर परगटूच ते आंतेलेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून आंत्योकियेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थांनी तांकां देवाची मजत मागून ताच्याच हातांत घाले. हांगा पावतूच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केलें तितल्याचेय खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसां बराबर ते थंय जायतो काळ रावले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवटकेची मोहिमा गासूं. तुवें रोचलाय तें सगलें, तुका दिन वासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी पोरकोट करूं. सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजूं. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजे राज म्हणल्यार सासनाचें राज. पिळगेचे पिळगेक तुजी राज पदवी तोखता. सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणी आनी ताचे पवित्र नांवाची सगल्यो रोचना स्तुती करूं. सासनाक सासनाक. सबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिता. तुमचें काळीज उचांबळ जावंक दिवं नाकात. सगळी भिरांत सोडात. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलो जाल्यार हांव बापाशी वेता म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसल्यात. कित्याक बाप म्हजें वन व्हड. हें घडोवन आयले उपरांत
तुमी भावात दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांव तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करता म्हूण आनी बापान म्हाका दिल्या त्या आज्ञा हांव सारकी पाळटा म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ शांती तुमकां हांव दितां. नियाळाक आदार. एका हॉस्पिटलांत जेन्ना प्रश्न उपरासतात, कसलीय आडकोळी येतात वो एमर्जन्सी केस येता तेन्ना एक नर्स सगळीच उचांबळ जाताली. तिचेर एके भाशेन आकांत येतालो. त्या वेळार ती सगल्यांक तापयताली, काळें तोंड करताली आनी त्या वॉर्डांतली शांती दिसपयटाताली. एक दीस मेट्रो नर्स तिका भायर व्हरता आनी समजायता, तुजो स्वभाव पळोवन सगलो स्टाफ तुका केणटा. तूं कांय बरें मागणें करता, गायन करता, कपेलांत शांत आसता. तूं जेजू सांगाता कित्याक रावना. तूं चांबोळ जाताय तेन्ना हातांत घट करीस दवर आनी हांसत्या तोंडान काम करीत राव. सगळें समाधान जातलें. खरेंच अशींच शांती त्या वॉर्डांत भितर सरता. आयज दोरदूताच्या इतिहासांत पावलू निराशी जालोल्यांक बरवसो दिता आनी शांती उत्पन्न करता. जाल्यार आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव तुमकां शांती दितां. संवसारांत वचून उचांबळ जालोल्यांक तुमी शांती जायात म्हूण परगोडटात. अशीच शांती त्या मेट्रो नर्सीन आपले ज्युनियर नर्सींक दिली. उचांबळ व निराशी जालोली आसतात तांकां वायट दोळ्यांनी न्हय, पूण काळजांत तावन समाजून शांती उत्पन्न करूंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. निराशी व उचांबळाय येतात तेन्ना खुर्साचेर नदर मारून म्हाकाच शांत करूंक वावुरया.